आमचो भाजपा पक्ष सत्तेर आसून लेगीत कुंकळे केटीसी बस स्टँड दुरुस्त करपाक कळाव जाल्ल्यान कुंकळे पालिकेचो नगरसेवक आनी भाजपाचो आदलो मंडळ अध्यक्ष विशाल देसायान खंत उक्तायल्या। जाल्यार बस स्टँड दुरुस्त करपाची निविदा जारी जाल्या आनी बेगीनूच काम सुरू जातलें अशें आमदार आनी केटीसीचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान आश्वासन दिलां। आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गोवा 365 तुमकां परतून एकदां हो जो कुंकळेचो बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाची किती परिस्थिती जाले कडेन आसा ती तुमकां आमी दाखयतात। आज ह्या बस स्टँडाची अशी परिस्थिती जाल्या की हांगा मनशां रावपा सारकी जागा म्हणटना आमी सांग सांगून थकले, तरी पूण रिपोर्टर हो केन्नाय थकना। रिपोर्टर आपल्याली काम जे आसा हें करीत आसा आनी गोवा 365 तर आमी करीत रावतले। जो पर्यंत आमच्यान जाता तो पर्यंत आमी करतले। आज जेन्ना ह्या बस स्टँडाची जी परिस्थिती आसा ही आमी तुमकां दाखयली। आज खंय तरी जो चेअरमॅन आसा कदंबा कॉर्पोरेशनाचो उल्हास तुयेकर हेणी सांगले कडेन आसा की हेजो टेंडर जाले कडेन आसा आनी एक 8 दिसां भितर हे बस स्टँडाचें जें काम आसा जें पत्री घालपाचें हें आमी तुमकां रोखडेंच घालून दितले म्हणून। बरें आसा, ही बरी गजाल की वर्स जावं तरी पूण सरकार खंय तरी हे कदंबा कॉर्पोरेशनाक जागी जालें आनीक हो टेंडर काडलो खरो, पूण हो पावसाक काम करतले काय कितें? हितून भितर 2 कारणां आसात। एक जर पावसा हें काम करपाक मेळटलें काय कितें तें पळोवचें पडटलें। ह्या बस स्टँडाचें म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार आतां पळयल्या बद्दल बस स्टँड हो गेल्या त्या वर्सा टेंडर जाल्लो आनी टेंडर जावन ताका पत्र बी घायिल्लें। आतां कितें जालें तें म्हाका खबर ना, पूण पत्र टेंडर जाल्लो तो हांव जाणा, कित्याक हांवूय घालपाक सोदी, पूण तेन्ना जालो ना तो टेंडर 24 लॅक्सांचो टेंडर काडलो तो। पूण तो टेंडर काडून ते पत्र्या भितर घायिल्ले, ते घायले पळयले जाल्यार ते पत्र्या ना अशें दिसता। आनी फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार थिंगा गोट्या बांदल्या भशेन कापेत बांदून दवरले आसा। हें आमकां पयले फावटी पळयल्लें आसा हेका बस स्टँडाक अशें करून कापेत गुटलायली। आमी पळयलां एक गोट्या एक कापेत बांदतना घरा पसून एक बागेला बांदली ती पयली आसा, पूण हे तूं बस स्टँड बांदून जर अशें करून जर कापेत बांदले तेजो व्हॅल्यू उरलो कितें ह्या बस स्टँडाचो? हें आमचो सरकार आमचोच आसा आनी आमचोच चेअरमॅन आसा, तेणें मातशें लक्ष घालचें। हें हांव ताका सांगतलो कोणाक, आमचो उल्हास तुयेकर चेअरमॅन आसा ताका हांव वचून सांगतलो, म्हणजे आमी वचपाचें आसा ताका मेळपाक, तेन्ना हांव तेज्या नदरे हाडून दितलो। कुंकळे बस स्टँडाचें जे पत्र्यांचें जें काम आसा तेजें ऑलरेडी टेंडर जालां आनी आतांच हांवें आमच्या ऑफिसान खबर काडल्या त्या प्रमाणे फुडल्या 8 दिसांनी तें काम सुरू जातलें। फक्त तेका कितें जालें ती वर्क ऑर्डर मेळपाक मातशें डिले जालो म्हणून तें काम जावना जालें। हांवें वर्क ऑर्डर तुका मेळटली म्हूण सांगता, ताका तरी आसतना तूं तें जाता तें बेगीन काम सुरू कर। फोंड्याचो कॉन्ट्रॅक्टर ताका हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन केलां आनी तो फुडल्या 8 दिसांनी तें काम सुरू करतलो। सर इतलो तेंप तो फुटून आसा, कित्याक लेट जालें? कारण तें पयलीं कितें जालें तें टेंडर जातकूर तें लोकणाचो रेट कितें तरी वाडलो म्हणून तें कोणूच काम घेवना। तें काम आमकां परतून काडलें तेन्ना सेम जालें प्रॉब्लेम, अशें करून तें डिले जायत गेलो। मागीर GSR चेंज जालो रेट, मागीर तो रेटी प्रमाणे परतून तेजो इस्टिमेट करचो पडलो, परतून टेंडर कर, परतून तेजो प्रोसेस कर, ह्या खातीर तो टायम जालो। आतां काम जातलें आतां हांव आमच्या ऑफिसान उलयलां आनी 8 दिसां भितर काम सुरू कर म्हूण सांगलें कडेन। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगांवकर आनी मनीषा जाधव।